हांव प्रशांत बळारी, कुमारजुआ गांव हो आमचो खडपवाडा. ह्या गांवांत म्हजें हॉटेल आसा ल्हानशें. सकाळीं 4:35 हो ट्रक कसो अपघाती आयलो, चूक ही जाताच सगळ्या कडेन. तो आयलो अपघाती, भितर सरलो आनी ताणें जो एक टर्न म्हणून मारलो आनी इतलो रॅश ड्रायवींग केलें तेन्ना ताका राव राव म्हणटा आसतना टर्न मारून ताणें सगळें मोडून उडयलां म्हजें हॉटेल आनी तो गेलो. तरी ताका आमी फुडें वचून हाडयलो. हाडून ताका आमी पुलिसेक आपयलो. ताका कांयच करुना, डॅमेजीस कांयच करुना. हें सगळें घडटा कित्याक जाणा, हें आमकां हो आमोणीचो पूल जाला पळय, सॉरी गवंडाळीं ब्रीज जाला, हो आमकां घातक. हे ट्रक सगळे त्या वाटेक वचपाचें सोडून हेवटेन येतात. आनी थंय खरें हांव सरकारा कडेन मागतां, पंचायतीन आसून सुद्दां हांव सरकारा कडेन मागतां, RTO कडेन मागतां, रोड ट्रॅफिक हांचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन, की तांणी थंय खरें म्हणशी जाल्यार एक बॅरिकेड घालूंक जाय, जशी पुलार घाल्या तशी, जेणे करून व्हडले ट्रक भितर सरूंक जायना कुमारजुआ गांवांत. कितलेशेच ट्रक चुकून येता हांगा आनी हो आमकां जाता. ह्या आज सकाळीं फांतोडेर म्हणून वॉकिंगेक कोण नाशिल्ले हांगा, ना जाल्यार ताणें सगळ्यांक मारून उडयल्या. कुमारजुआ गांवांत तुज्या हॉटेलाचें नुकसाण जालें दिसता फुडल्यान. तेज्या व्यतिरिक्त सगळे इलेक्ट्रॉनीक कम्युनिकेशन बंद आसा म्हणून आयकता. बँकेन काम जायना, ATM सगळीं बंद आसा. तर ह्या ट्रकाच्या इफेक्टाक लागून जाल्या काय तेणे चडशे हेजे कडले केबल कट करून पडलेले आसा? ह्या ट्रकान जवळ जवळ आमच्या ह्या कुमारजुआ घराची 26 लायटी उडयल्या, इंटरनेटाचो केबल तोडला आनी सगळें हे ठप्प जावपाक कारणीभूत तो ट्रकूच. ताणें पळय एक जो ह्या स्पिडीन जो गेला, ताणें मात पळोवंकूच ना कितें जाता आनी कितें ना म्हणून. उजो पेटलो हांगा, लोक घडा घडा आवाज जाले म्हणून पावले आनी सगळे ताणें लायटी तोडल्या. आज हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमच्या कुमारजुआच्या स्टाफाचे, तांणी दनपार म्हणलें आज कवर केला. पळय पंचायतीन आमच्या लायट ना, बँकेन आमच्या लायट ना, पूण हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियराचें आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें, कारण तांणी आमकां खूब सहकार्य केलें आनी तें काम करून आतां हे पळय लायटीचें काम कंप्लीट जालां. पूण सरकाराक ही खूब नुकसाणी जाली.